गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दीसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे अँकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकीतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पोलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां सगळ्यांक येवकार. दर दिसा गोंयच्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो धांवतो नियाळ ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान आमी तुमकां दितात. तर आयच्या दिसाच्यो घडामोडी जाणून घेवया. सगळ्यात पयली आ सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. आयची जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हळ्यार मयेच्या श्री माया केळबाय पंचायतन देवस्थान मदीं फाटल्या दिसांनी जे निर्माण जाल्ली कोफुसां आसा ते कायमचे मिटोवचे, तशेंच निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करून चवकशी हे विशीं चवकशी करची अशी मागणी मयेच्या नायक गटान महसूल मंत्री बाबूश मनसुरा हांचे कडेन केल्ली आसा. तशीच दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार फाटल्या दिसांनी कोडार गांवांत IIT येता हाका लागून बोवाळ जाल्लो. ताचे उपरांत थंयच्या ग्रामस्थांनी खासा ग्रामसभेची मागणी केल्ली. मात त्या IIT आड खासा ग्रामसभा 1 म्हयनो जालो तरी सरपंचान घेवन आशिल्ल्यान आयज बेतोडेच्या ग्रामस्थांनी फोंडेच्या गट विकास कार्यालयात सरपंचा आड याचिका दाखल केल्ली आसा. तशेंच जाता तितले बेगीन ह्या सरपंचाचेर कारवाय कशी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्ली आसा. देखून ह्यो दोनूय बातम्यो सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. तर IIT वेगवेगळ्या गोंयच्या वाठारांनी विरोध जाले उपरांत कोडार IIT प्रकल्पाक विरोध केल्लो आनी ताच्या खातीर खासा ग्रामसभा घेवपा खातीर तांणी मागणी केल्ली थळाव्यांनी. मात सरपंचान हाची दखल घेवंक नाशिल्ल्यान आतां सरपंचा आड याचिका दाखल केल्ली आसा. तर ह्या प्रकरणाची आमी तुमकां फुडली अपडेट दितलेच. तर फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन. हालींच नवें शिक्षणीक धोरण लागू जाल्लें आनी नव्या शिक्षणीक धोरणा प्रमाण जे अभ्यासक्रम आहा त्या अभ्यासक्रमांतूय बदल जाल्ले आनी तशेंच आतां भुरग्यांच्यो परिक्षा जाल्यो आनी परिक्षे खातीर जे नवें धोरण आसा तें ताचे प्रमाण भुरग्यांक एक तिसरेच्या भुरग्यांक एकूच क्वेश्चन पेपर पुराय गोंयान एकूच क्वेश्चन पेपर काडिला आनी पयलीं ताचो भुरग्यांक एक मॉडल पेपर दिला आनी असोच मॉडल पेपर ह्याच प्रमाण येतलो म्हणून अशें सांगिल्लें. पूण जेन्ना ह्यो गणिताचो पेपर आसलो ते दिसा ते मॉडल पेपरा प्रमाण पेपर येवंक नासल्यान विद्यार्थी आबूज जाले आनी गणिताचे प्रश्नपत्रिकेन वेगळेच प्रश्न आशिल्ले. देखून विद्यार्थ्यांक मातशें ते प्रश्नपत्रिका सोडोवपाक टेन्शन जालें आनी तशेंच ही बाब विद्यार्थ्यांनी आसा ती आपल्या पालकांच्या कानार घातली आनी काणकोणच्या प्राथमीक शाळेच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी ह्या प्रकाराचेर तिडक उक्तायत आयज काणकोण भाग शिक्षण अधिकाऱ्याक आयज तांच्यांनी निवेदन केल्लें आसा आनी जशे भुरग्यांक सोंपें पडटा तशेंच पेपर काडचेत आनी शिक्षण संचालकान हातून लक्ष घालचें अशे तरेची मागणी तांच्यांनी केलेली आसा. आनी दुसरी बातमी ती म्हळ्यार हायकोर्टाचे आदेशाचें उल्लंघन करून हडफड्या चालू आशिल्ले बांदकाम आमदार मायकल लोबन आयज बंद उडयले. शेत जमनीचेर कसलेच बांदकाम करचें न्हय म्हणून उच्च न्यायालयान पयलीं आदेश दिलो आनी त्या आदेशांचे उल्लंघन करून सध्या हडफड्या बांदकाम चालू आशिल्ले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन जाता हे आपूण स्वता न्यायालयाक पत्र बरोवन तांच्या नदरेक हाडून दितलो, तशेंच तांचेर खर कारवाय करची संबंधीत कंत्राटदाराचेर अशी मागणी करतलो अशें आमदार मायकल लोबन सांगला. सर सविस्तर बातमी तुमी दोनूय 7 बुलेटिनाक पळोवच्यो. गोंय सरकारान NEP लागू केल्ली आसा आनी NEP विशींची जी जागृताय जावपाक जाय भुरग्यां मदीं ती जाल्ली ना अशी हाची देख आमकां आयज पळोवपाक मेळ्ळी. काणकोण भुरग्यांक जो मॉडेल पेपर दाखयलो तसो पेपर येवं नाशिल्ल्या कारणान भुरग्यांचोय गोंदळ जालो, भुरगीं आबूज जाली आनी ताका लागून तांणी ही बाब जी आसा ती पालकांच्या कानार घाली आनी तांणी ह्या विशीं फुडली तांणी पावल उखलिल्लें आसा. तर फुडले अपडेट घेवपा खातीर आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. पणजे फेरी धोक्या कडेन कांय जाणां ते बेकायदेशीर रितीन नुस्तेमारी करतात आनी असो जो आरोप आहा ते थंयसरले थळावे जे पारंपारीक नुस्तेकार आसा तांच्यांनी केल्लो आसा. तांचें अशें म्हणणें आसा की हे जे बेकायदेशीरपणान करता आनी तांकां रंगी हात धरलेले आसा आनी तांकां समज विचारूंक गेले जाल्यार ते परतून तेंच्या आंगार येता. असो समज हो बेकायदेशीर नुस्तेमारी करप चालू उरलें जाल्यार तेंचो धंद्याचेर हावळ येतलो आनी हे विशीं तांच्यांनी संबंदीत खात्या कडेन कागाळ सुद्दां केलेली आसा. तरी लेगीत हेजेर कांयच कारवाय करूंक ना, एक्शनूय घेवं अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. ही जी बातमी तुमी PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात.
तर बेकायदेशीर रितीन हे जे मिरामार ते पणजे थंय ह्या एरियेन जे पळय फिशींग चालू आसा ताचेर कोणे तरी आळबंदी हाडची अशी मागणी आसा. तर फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचे सब एडिटर समरिता कडेन. दिवचले मावळिंगे वाठारांत एका 2.5 वर्साचे चली भुरग्याक दुबावीतपणान काल मरण आयिल्ले. त्या उपरांत पुलिसांनी 2 जाण दुबावितांक अटक केल्ले. आयज तेज्या आवयक आनी तेज्या मोगीक आयज पुलिसांनी अटक केल्ल्याची बातमी मुखार आयल्या. सविस्तर बातमी तुमी गोमंतक टीव्हीचेर पळयात. तर समरितान सांगलें तशेंच हेर आमच्या सब एडिटरान ज्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसात त्यो गोमंतक टुडे ह्या 7 वरांच्या बुलेटिनान तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर 8:30 वरांचेर टॉप 25 ह्या बुलेटिनान हेर राष्ट्रीय खबरो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. तर हे न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव दिप्तिका कोडकर. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दीसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे अँकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. गोंयांत सुद्धा तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात.